नमस्कार. गोमंतक टीव्ही आणि तनिष्का व्यासपीठ आयोजित नवतेजस्विनी या खाशेल्या कार्यक्रमान तुमका सगळ्यांक येवकार. ह्या कार्यक्रमान आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या बायलां वांगडा चर्चा करतात. आयज आमच्या वांगडा आसा डॉक्टर सुप्रिया प्रभुदेसाय धोंड. तर आता मॅडम ज्योती कुंकळकार हांचे कडल्यान तांच्याबद्दल अधिक माहिती घेऊया. नमस्कार. समेश दर्शकांक माये मोगाचो उर्बेभरीत येवकार आणि परत एकदा नमस्कार. दर्शकांनो, आज आमच्या नवरात्रीचो 6वो दीस. आज आमच्याकडे जी हस्तुरी आयिल्ली आसा, गोंयची जी कर्तृत्वी कन्या आयिल्ली आसा, ती खरी म्हळ्यार आयच्या काळांतली बायल. आमी तिका सुपर वुमनय म्हणूं येता. म्हळ्यार आपल्याक जाय तसलें शिक्षण घेतलें, नोकरी केली, संवसारय करता आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार आपल्याक स्वताचो स्पेस, आपल्याक आवडीच्या कामाक वेळ दिता. आज आमचे मदीं आसा डॉक्टर सुप्रिया धोंड, आदल्यो सुप्रिया प्रभुदेसाय. दोतोर सुप्रिया, नमस्कार. बरें दिसलें तुमी हांगासर आयली. पयलो प्रश्न असो आसा की नवरात्रां आमच्या गोंयांत सामको नवरात्राचो सगळो असो भार आयिल्ल्या भशेन सगळें पळयता आमी. एक दोतोर आनी एक बायल म्हणून तुमी हाजे कडेन कशे तरेन पळयता? नवरात्रेचो सद्या जल्लोश जो चालू आसा गोंयांत तो पळोवन म्हाका खरोच खूब आनंद जाता. कित्याक जाल्यार हांव एक देवीचेच भक्त म्हणून, आनी हो फेस्टिवल जो आसा तो हांव दोन तरेन असो पर्सपेक्टिव्स म्हजे आसात. एक दोतोर म्हणून आनी एक एज अ डिवोटी म्हणून. जेन्ना डिवोटी म्हणून हांव उलयतां जाल्यार भक्त म्हणून उलयता जाल्यार थोडीशी देवीची जी पराक्रम आसात ताज्या बाबतींत हांव उलोवपाक सोदतां. आनी ते पराक्रम पळोवन अशे फेस्टिवल्स आमी करचे जातून आमी स्त्री शक्ती पळय आसा ती सेलेब्रेट करतात. आनी हातून एक जंटल रिमांयडर प्रत्येक बायलेक वता की स्त्री शक्ती तिचे कडेन जी आसा ती जाय जाल्यार ती क्रिएटय करपाक शकता, ना जाल्यार डिस्ट्रॉय करपाक शकता बरे तरेन त्या शक्तीन. सो तिणें सद्या आमी हो नवरात्री जो सेलेब्रेट करतात तो महिशासूर मर्धन तिणें केल्लें. आनी महिशासूर म्हणटा तो असो डॅमन नाल्यार असो राक्षस की ताका इमॉर्टेलिटी म्हणजे कोणूच मारपाक शकना असो वरदान दिल्लो आशिल्लो. आनी खंयचेच म्हणजे हातून पुरुश ताका मारपाक शकना, म्हणजे खंयचो देव सुद्दां मारपाक शकना. आनी ताका वरदान फक्त स्त्री मारपाक शकतली. आनी ताका असो अहंकार आसता की स्त्री म्हणटा ती एक दुर्बल, ही आपल्याक मारपाकूच शकची ना. आनी ताणें तें बून एक्सेप्ट केलें. आनी तेन्ना ताका जेन्ना दुर्गेक ताणें डिसरिस्पेक्ट केलो तेन्ना ताका दुर्गेन ताजो वध केलो. हांगा दोन विशय येतात. जेन्ना जेन्ना एका बायलेचो डिसरिस्पेक्टफूल वे ऑफ ट्रिटमेंट जेन्ना मेळटा तेन्ना ती दुर्गेचोय रूप घेवपाक शकता. आनी जाय जाल्यार तिका क्रिएटीव जे फिल्ड म्हणजे शी इज कन्सिडर्ड एज अ डिवायन मदर एन अ व्हेरी पावरफूल फेमिनायन ही शक्ती म्हणटात तशी. सो वीथ दॅट शी कॅन हॅव अ व्हेरी क्रिएशन लायक ऑल द क्रिएटीव थिंग्स ऑर क्रिएटीव फील्ड पळय एका बायलेच्या हातून आसा, दॅट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ दुर्गा. सो दीस इज अ रिमांयडर फॉर ऑल द वुमन दॅट दे कॅन एम्पावर देमसेल्फ वीथ आयदर अ क्रिएटीव शक्ती ऑर अ डिस्ट्रक्टीव शक्ती. म्हणजे आमकां सगळ्यांक याद करून दिता की तुमचे कडेन उर्जा आसा, शक्ती आसा, तांचो योग तरेन तुमी उपयोग करपाक. हय. आनी दुसरें म्हणजे डॉक्टर म्हणून आमचे आयुर्वेद हे स्पिरिच्युअल सायन्स. इट इज लायक सायन्स ऑफ लायफ एंड इट हेल्प्स अस टू म्हणजे कशे रितीन हें लायफ आमचें आमी जगप, कशी आमची लायफस्टायल आसपाक जाय. आनी हातून आमी कितें कितें भितर एवरी डे वी हॅव टू इनकल्केट तें आमकां सांगतात. तातले भितर ह्यो नवरात्री ऑर जे आमी पळय पुजा करतात दॅट कम्स अंडर दैव वेपाश्रय चिकित्सा म्हणून. दीस इज अ स्पिरिच्युअल थेरपी वेर वी डू लॉट ऑफ स्पिरिच्युअल परफॉर्मन्सीस, रिच्युअल्स करतात. ताजेच बरोबर आमी पुजा करतात म्हणून आमी खुबसो सात्वीक आहार घेतात. सात्वीक आहार जो आमी घेतात ताजे पासून आमची मानसीक वृत्ती पळय आसा ती सात्वीक जाता. ओके. तामसीक आमी ते ऑनियन आनी गार्लीक हे एवॉयड करून जे जेवण म्हणजे हाका पुजे खातीर बी करतात. एट द सेम टायम हे आमचे हॅपी हॉर्मोन्स रिलीज करपाक हेल्प जाता अशें सात्वीक आहारान. सेकंडली देर इज अगेन नवरात्रीचो डान्स म्हणून आसा. वी सिंग, वी चॅन्ट लॉट ऑफ दीस थिंग हिम्स नाजाल्यार मंत्राज आमी म्हणटात. दॅट हेल्प्स टू रिलॅक्स अवर ब्रेन कळ्ळें. एंड वी रिलीज लॉट ऑफ हॅपी हॉर्मोन्स एंड वुमन फील एम्पावर्ड.
आनी हो जेन्ना स्त्री शक्तीचोच उत्सव जाल्यार सगळ्या हे बायलांक खंयच्याय आतां जे अवस्थेन सुद्दां आसूं त्या हातून ते दीस इज अ रिमायंडर दॅट दे कॅन एम्पावर देमसेल्फ वीथ ऑल कायंड ऑफ पावरफूल फेमिनायन एनर्जीज. ओके, सो आय फील गूड. दोतोर, आतां तुमी आयुर्वेदीक दोतोर आसा, तर आयुर्वेदा भितर बायलां खातीर आनी प्रत्येक एजीचेर अशें कितें कितें म्हणून उपयोगी पडूं शकता, अशें कितें कितें अशें हें आसा? सो ल्हान म्हणजे बायलांक जेन्ना धरतात आमी तेन्ना एक भुरग्या कडल्यानूच हांव सुरू करतां. जेन्ना भुरगेपण आसता एक दिनचर्या म्हणून आमचो एक रेजिमेन आसा, डेली रेजिमेन्स. थंय जेन्ना म्हणजे इन्फंट म्हणजे 1 वर्साच्या भितर सुद्दां भुरग्यांक तेल मालीश म्हणून करतात. तेल मालीश करून तांकां न्हाण म्हूण आसता. सो आमी कितें करतात, हे डेलीचो अभ्यंग म्हणजे तेल मालीश. अभ्यंग हो प्रोसेस केन्नाच डेली म्हणून धरनात. आतां आमी फक्त हो दिवाळे कडेन धरला, बट दीस हॅज टू बी म्हणजे हें चालू उरपाक जाय रायट फ्रॉम बिगिनींग. जेन्ना जाता पळय भुरगे तेन्नाच्यान आमी मालीश म्हणून करतात आनी ताजे उपरांत आमी तें 1 वर्स 2 मागीर विसरतात. बट दीस हॅज टू बी कंटिन्यूड एज लायक आमी जशे दांत घासतात, आमी जशे न्हातात एवरीडे, तशी ही रूढी आमी विसरून गेल्यात. आनी ही रूढी विसरल्या कारणान आमकां आतां म्हणजे इन अवर 25 years or 30 years अर्ली एजींग पळय सुरू जाता. आमकां पांय दुखपाक लागतात, हात दुखपाक लागता, कॅल्शियम सप्लिमेंट्स घेवचे पडटा. हें जर आमी चालू दवरलें जाल्यार म्हणजे अभ्यंग स्नान हें डेली केलें जर जाल्यार हें दुखपाचें पळय, हात दुखप, पांय दुखप, केंस येवप, ह्यो गोश्टी खुबश्यो एवॉयड जाता. सेकेंडली प्रीमॅच्युअर एजींग इज अ इशू. आमचे केंस हे जातात, ग्रेईंग जातात. आतां आनी हांवें पळयलां एडोलसन्स एज 12 years 10 years 12 years अश्यो सुद्दां केसीस हे ग्रेईंग ऑफ हेअर. आनी इट बिकम्स हेरिडिटी, कित्याक आवय बापायचें मागीर तशेंच जाल्ले कारणान भुरग्यांकूय तशेंच जाता. बट देन हाव वी कॅन प्रिवेंट इट. सो आयुर्वेदा हॅज अ कन्सेप्ट ऑफ रसायन म्हणून एक कन्सेप्ट. रसायन म्हणजे कितें, थोडीशी मेडिसिन्स ती चालू उरपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल च्यवनप्राश म्हणटात तो डेली खावपाचो. अशें न्ही की तें बाबा म्हाका थंडीच जाली ऑर कोविडाच्या टायमार हें सामकें च्यवनप्राश खावपाचें अशें न्ही. दीस हॅज टू बी कंटिन्यूड एवरी डे बिकॉज इट इज हॅविंग अ व्हेरी पावरफूल एंटीऑक्सिडंट वीच इज आवला. विटॅमिन सी सप्लिमेंट्स जेन्ना घेतात तेन्ना इट इज हेल्पिंग अस टू कोप अप विथ द स्ट्रेस. एंटीऑक्सिडंट तो. नाव दीस इज ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस, नॉट म्हणजे आमी हें घेतात कितें म्हणजे स्ट्रेस घेता, मेंटल स्ट्रेसय बी ताकाय बी उपयोगी. बट एनी म्हणजे आमचे अर्ली एजींग जाता तें ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसा खातीर जाता. कार्बन डायऑक्सायड चड रिलीज बी जावन जाल्यार ते स्ट्रेस कमी करपाक आवला हो इम्पॉर्टंट. अगेन इट इज हॅविंग लॉट ऑफ विटॅमिन सी, सो इट हेल्प्स इन आयर्न एब्जॉर्प्शन. एनिमिया भुरग्यां भितर जायना. सो दीस थिंग्स भुरग्यांक आनी बायलांक सुद्दां ह्यो गोश्टी खूब इम्पॉर्टंट. रागी, नाशणें आमी कॅल्शियम सप्लिमेंट्स आसात ते बायलांक जायत पडटा बिकॉज दे अंडरगो लॉट ऑफ चेंजीस बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. प्युबर्टी वेळार तांकां मेनार्क जावप, मागीर प्रेग्नन्सी म्हूण आयली तेन्नाय आमकां आयर्न कॅल्शियम घेवचें पडटा. मागीर आफ्टर बर्थ, चायल्ड बर्थ, लॉट ऑफ ब्लड लॉस इज देर. सो अगेन वी हॅव टू टेक आयर्न कॅल्शियम. देन अगेन ड्युरींग मेनोपॉज बिकॉज ऑफ द हॉर्मोनल चेंजीस दे हॅव टू टेक कॅल्शियम सप्लिमेंट्स बिकॉज ऑस्टिओपोरोसिसाचो शक्यता आसता कॅल्शियम डिप्लिशन जावन. सो दीस थिंग्स आमी रागी, आवला हे डेली खावपाक. आनी हे रसायन म्हणटा तांकां. सो रसायन म्हणजे कितें, इट हॅज टू बी कंटिन्यूड. अशें न्ही की ती मेडिसीन म्हणून म्हणजे आमी बरी ना जाल्यारूच घेवप. बट दीस इज अ प्रिवेंटीव एस्पेक्ट इन आयुर्वेदा. सो आयुर्वेदा ऑलवेज लुक्स इंडिविज्युअल एज अ म्हणजे टोटल डिफरंट एक इंडिविज्युअल दुसऱ्या इंडिविज्युअला भशेन न्ही, तांची प्रकृती वेगळ्यो आसतात. सो ताका लागून एक रसायन म्हणटात तो कन्सेप्ट वीच इज कॉमन फॉर ऑल अँड वीच इज बेनिफिशियल फॉर ऑल. सो हे आमी जर चालू दवरलें रसायन. तशेंच भुरग्यां भितर सुद्दां मेमरी बुस्टींग म्हणून ब्राह्मी रसायन म्हणून आसता. हे आमी सुवर्णप्राशन म्हणून ल्हान भुरग्यांक करतात जातून गोल्ड भस्म घालतात. सो इट इज अगेन मेमरी बुस्टींग आनी म्हणजे अशे खुबशे फायदे आसात. सो दीज आर सम ऑफ द मेडिसिन्स ऑर मे बी सम ऑफ द टिप्स फॉर डिफरंट
स्टेजीस ऑफ लायफ. दोतोर नमस्कार, म्हजें नांव संजना. आमी आतां मिडिया फिल्डान आसा म्हणटकून आमचेर न्ही आतां एक एकदां अशें मानसीक तणाव जाता. म्हणजे अशें आतां एक न्यूज जर आयली एक्सिडंटाची जावं ती आमकां बेगीन बेगीन घालची पडटा सोशल मिडिया टीव्हीचेर, तेन्ना न्ही असो भुकंप आयिल्ल्या भशेन जाता की म्हणजे असो ताण वाडटा. म्हणटकून हो ताण आमच्या हेल्थाक खंय तरी इफेक्ट जाता आनी जाता जाल्यार तेजेर आमी कितें उपाय आसा अशें. म्हणजे आमच्या ऑफिसानूच न्हय अशें भायरूय लोकांक अशें ताण आसता न्ही, म्हणटकून तें कमी करपा खातीर कितें असो उपाय? त्वरीत असो एक म्हणजे आमकां जेन्ना कितें आमी आयकतात तेन्ना वी गेट नर्वस, इजंट नर्वस जाता, आतांचे आतां घालपाक जाय, आतांचे आतां करपाक जाय. दॅट टायम आमकां जेन्ना अशे म्हणजे फिलिंग्स येतात नर्वसनेसाचे, देन वी हॅव टू टेक अ पॉज. आनी मातसो तुमकां हांसपाची गोश्ट जी दिसतली, बट यू हॅव टू डू प्राणायाम एट दॅट पर्टिक्युलर फेज. जर तुमी म्हणजे प्राणायाम सगळीं आतां जाणात आसतली. प्राणायाम हेल्प्स यू टू काम डावन द एन्झायटी एट दॅट फेज फॉर, म्हणजे त्या मोमेंटाक तुमी मातशी काम डावन जातात. अगेन नॉट एट दॅट पर्टिक्युलर मोमेंट सुद्दां जाल्यार घरा कडेन वचून तुमी थोडोसो स्वताक टायम म्हणटात तो दिवपाकूच जाय. आयदर इन द फॉर्म ऑफ प्राणायाम, योगा ऑर मेडिटेशन. नाव मेडिटेशन म्हणजे सकयल बसून असो तप करपाकूच जाय असो ना अशेंच फेजान, बट मेडिटेशन कॅन बी इन द फॉर्म ऑफ सावंड थेरपीज, म्युजीक थेरपीज. एका म्युजिकेचेर तुमी ध्यान दिवन जर बसलीं जाल्यारय चलता. तुमी खंयचे मंत्राचेर जर ध्यान दिवन बसलीं, आतां सद्या नवरात्रान देवीचे मंत्र आसताच, ताचेर सुद्दां खंयचो एक मंत्र ऑर सहस्त्रनाम तांचेर जर ध्यान दिवन फक्त ते कितें उलयता तें आयकुपाचें, समजूं न समजूं, बट यू हॅव टू डेवलप अ स्कील ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन देर. इट हेल्प्स यू टू काम डावन. आनी एक म्हजी स्वताची सामको छंद म्हणटात तो इनवॉल्विंग इन द हॉबीज. तुमचे कसल्योय तरी हॉबीज आसतल्यो, प्रत्येक बायले कडेन क्रिएशन म्हणटात तें आसताच. आनी तें मे बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगींग, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डान्स, मे बी एम्ब्रॉयड्रीज, पेंटिंग्स, वॉट एवर. एंड म्हाका दिसता अशें थोड्याशा एजीच्या नंतर मनशान आपल्याक स्कील डेवलपमेंट म्हणून करपाक जाय. हें हांव सामकेंच मानतां आनी हांव अजून शिकत आसा खुबश्यो गोश्टी. अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर आय हॅव लर्नड मे बी फॅशन डिझायनींग, स्टिचींग, एवरीथींग, एम्ब्रॉयड्रीज, एंड आय स्टील पेंटिंग, एंड आय स्टील कीप ऑन अपडेटिंग माय knowledge. Right now I'm pursuing this thing, postgraduate diploma in mental health. That is my topic actually. So this is like you have to develop yourself. You have to evolve around. आनी तुमी जितले स्वताक डेवलप करतली तितले तुमकां स्वताक एम्पावरमेंट फील जातलो, एंड देन यू वील फील द मॅजीक ऑफ दुर्गा इन यू. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. सो तुमचे स्ट्रेस रिड्यूस करपाक हॉबीज कॅन बी व्हेरी व्हेरी. हे तुम्ही चित्र काढला नवदुर्गाचे, हे मी ह्या दिसांनी काढला ना, हाका जालें ऑलमोस्ट 5 ते 6 म्हयने जाले आसतले. आनी दिस इज हे डिपिक्टिंग दुर्गा in a meditative phase, the calm and cool phase, in creative phase in ते डिपिक्ट जाता. सो नवरात्रीचे तुमकां हे हय हय सुंदर तुम्ही काढला. कितलो टाइम लागला? इट टूक मी अराउंड 4 days. 4 days, येस. सांगता न्ही कितें तरी हे आसपा जाय, छंद आसपा जाय. 1 वर तरी कांयच नाल्यार 15 मिनटां तरी स्वताक दिवपाकूच जाय. दोतोर हे सुद्धा पेंटिंग म्हाका खूब बरें दिसलें. सो एम्ब्रॉयडरी केला ते मागीर हे तुजो छंद म्हणून तुवें केला. म्हाका दिसता हातून म्हणजे नवरात्राच्या हातून नवरात्राचो हो दांडियाचो हे उत्सव असो दाखयला. तुमकां वेळ केन्ना मेळटा? तो काडटा हांव वेळ. कसो? पळय, काडपाक जर जाय जाल्यार तो कसोय काडूंक मेळटा. सकाळचे 6 उठून करपाक मेळटा, रातचे 12 पर्यंत बसून करपाक मेळटा. जर छंद आसा जाल्यार कसोय करूंक येता. एंड आय डू इट दॅट वे बिकॉज अनलेस आय क्रिएट समथींग आय डोंट फील द डे वॉज फ्रुटफूल एंड आय डोंट फील दॅट आय मेट माय सेल्फ. सो इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, लायक फॉर तो पार्ट पळय म्हाका दिता हांव, दॅट आय फील व्हेरी मच एम्पावर्ड एंड आय फील येस आय एम इन द ब्लेसिंग्स ऑफ दुर्गा अराउंड मी. तर तुम्ही आता सांगले पळय म्हणजे कशें जेवण घेवप डे टू डे, तशें बायलांक मानसीक जे ताण येता तो केन्ना पासून येता? म्हणजे सारको ल्हानपणा पासून ते जाणट्या पर्यंत अशें? जो पर्यंत एका भुरग्याक इगो म्हणटात तो येना, म्हणजे हें म्हजें, जेन्ना ताका कळटा की हें म्हजें म्हणून तेन्नाच्यान ताण सुरू. जर आमी 2 सिबलिंग्स घेवया, 2 सिबलिंग्सच घेवया, ही मम्मा म्हजी
भुरगें पयलें आसता ताका खबरूच आसता शी हॅज टेकन फॉर ग्रांटेड दॅट मदर इज हर्स ताका जेन्ना दुसरें सिबलींग जेन्ना जाता तेन्ना ताका थोडेंशें एक इमोशनल हें जाता इनसेक्युरिटी. आतां मम्मा म्हजी डिवायड जातली ऑर मम्मा म्हाका पयलींचे भशेन हें दिवची ना. This is a time where we suffer actually, right from we are actually born to suffer only, but then that's what then some ayurvedic हातून आमकां जे टिप्स आसात how to lead the things, how to lead a life without suffering or preventing everything and how to lead a life. That is why we have to follow some this thing rituals नाल्यार थोडेशे morals, ethics and dinacharya, rutucharya and there is one important part in Ayurveda that is called as sadvrut where खुबशे अशे morals, ethics सांगिल्ले आसात. कशें उलोवप, केन्ना उलोवप, राग फट करून म्हणजे धारणीय वेग म्हणून असतात, अधारणीय वेग म्हणून असतात. सो धारणीय वेगान आमी राग फट करून काडचो न्ही दुसऱ्याचेर. वी हॅव टू टेक अ पॉज. राग सुद्दां आयलो जाल्यार टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन टॉक. सो यू हॅव टू बी यू नो कितें म्हणटात ताका वेरी अवेर ऑफ युअर इमोशन्स वेन यू आर गेटींग इट आउट. सो दीस हेल्प म्हणजे आमकां योगा ऑर प्राणायाम अशें करता ऑर मेडिटेशन करता की यू बिकम अवेर ऑफ युअर ओन इमोशन्स. केन्ना आपल्याक राग येवंक शकता, केन्ना आपले म्हणजे अशें रडूंक येवंक शकता. सो यू नो युअर ट्रिगर्स एंड आफ्टर अ वायल म्हणजे जेन्ना भुरग्यांक तें कळना तो पर्यंत आमी सफर जातात. फ्रॉम चायल्डहूड till the age we realize that we can take a control of our emotions, till that time we suffer. As soon as we understand or we get an insight that we can control our emotions, you tend to suffer less. दोतोर म्हाजें नांव वर्षा. दोतोर म्हाजो प्रश्न असो आशिल्लो की दुयेंत भरपूर आसा, तेका दुयेंत जें आसा तें भरपूर आसा, हय दुयेंसाची भरपूर आसा, तेका एजूय नासता. ही दुयेंसां ही केन्नाच्यान सुरवात जाता मनशाचें म्हणजे मनशाक जावपाक? केन्नाच्यानय जावंक शकता. रायट फ्रॉम मदर्स वम सुद्दां सुरू जावपाक शकता. आवयक जर आसा जाल्यार तें दुयेंस खुबशे व्हायरल बी आसात ते भुरग्यांक येवंक शकता. फॉर एग्जाम्पल HIV एंड ऑल चायल्ड ट्रान्सफर जाता. सो अशें एक स्पेसिफीक एज अशी ना. बट देन इट डिपेंड्स ऑन द इम्युनिटी ऑफ द पर्सन. इम्युनिटी कशी डेवलप जाता जाल्यार हांवें जशें सांगलां अशें पयलीं सुद्दां आवय बापायची इम्युनिटी बरी आसपाक जाय भुरग्याक, कित्याक तांचेच अंशा पासून जाता न्ही तें. आवय बापायची इम्युनिटी जर बरी आसा जाल्यार ऑटोमॅटीक भुरग्याची इम्युनिटी बरी जाता. पयलीं सद्या आवय बापायन म्हणजे कन्सेप्शन जातनाच आपली इम्युनिटी जर सारकी करपाक लागले वा ट्राय केली जाल्यार खुबशे अशे आयुर्वेदिकान डिटॉक्सिफिकेशन थेरपीज आसात वेर बिफोर म्हणजे कन्सिवींग अ वुमन इज गिवन डिटॉक्सिफिकेशन, अ मॅन इज गिवन डिटॉक्सिफिकेशन एंड देन टू म्हणजे तो तांचो हें आसता पळय म्हणजे गर्भाधान ऑर कन्सेप्शन हें बरे भशेन जावचें, बरे भशेन तांची प्रसुती भुरग्याक वाड आनी प्रसुती जावची अशी म्हणून आयुर्वेदिकान खुबश्यो अश्यो थेरपीज आसात. अपार्ट फ्रॉम दॅट केन्ना अशें जातलें ऑर जावचें जेनेटिक्स कॅन टेक जेनेटीक डिजॉर्डर्स पळय आसा रायट फ्रॉम बर्थ इट कॅन टेक प्लेस. बट रेदर मागीर तुमी इम्युनिटी जर वाडोवपाक लागलीं ऑर म्हणजे नॉट विथ द जेनेटीक केजीस आय एम टॉकिंग अबाउट बट अदर म्हणजे तुमकां परत परत थंडी जावप, परत अशे ज्यो गोश्टी एलर्जीक कंडिशन, स्कीन एलर्जीज, एक्झिमाज अशे जे कंडिशन रायट फ्रॉम बर्थ सुद्दां जावंक शकता ते दॅट कॅन बी व्हेरी वेल टॅकल्ड इन आयुर्वेदा. दोतोर आयच्या काळांतली बायल म्हणजे गोंयांत सुद्दां 47% बायल हातून आसा, डिप्रेशनान आसा. म्हणजे नोकरी संवसार भुरगीं येवप वचप आनी जेवण खाण हातून ती इतली घुस्पल्ली आसता की तांकां थोड्यांक नोकरी नाका, तांकां करची पडटा, थोड्यांक आवडटा पूण ती जायना. तांकां बॅलन्स जगपा खातीर कितें करचें पडटलें? सो ह्या बायलांनी फर्स्ट ऑफ ऑल थोड्यो बायलांक जे करपाक नाका पळय ती एका एक कम्फर्ट झोनान आसात की आपूण एक कोणाची बायल, आपूण कित्याक करपाक जाय, आपूण कोणाची सून, म्हाका कित्याक जाय, म्हजी भुरगीं आसात हें. जो पर्यंत शी इज नॉट पुश टू सर्टन फेज in her life where she has to take a challenge and move out of the house, till that time she is in the comfort zone. पूण म्हाका दिसता खंय तरी हो कम्फर्ट झोन आमकां आनीक वीक करता. तुवें करप ना काम, आसूं तूं घरान बस, दीस इज अ कम्फर्ट झोन. बट वेन वी कम आउट ऑफ इट आनी जर तर प्रत्येक बायलान हें रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून जर एक कामाक आपूण करचें, एक्स्ट्रा कितें तरी करचें, शी वील नेवर हॅव डिप्रेशन इश्यूज बिकॉज
द मोमेंट शी रियलायझीस की म्हाका आनी कांय नाका अँड देन सर्टन फेज कम्स वेर शी रियलायझीस अरे बाकीची सगळीं अशी फुडें फुडें सरलीं आनी आपूण थंयच. सो शी हॅज अ सेन्स ऑफ वर्थलेसनस. आनी आतांचे सद्याचो इरा पळय आसा तातूंत सगळ्योच बायलो फुडें सरल्यात आनी दीस इज अ वेरी गूड थिंग दॅट ladies are financially independent. This is a very good thing and they also feel empowered. जेन्ना आपूण फायनान्शियली इंडिपेंडंट आसता तेन्ना तुका कोणाचेर डिपेंडंट रावपाची गरज ना. सो यू डोंट हॅव टू म्हणजे दुसऱ्याचेर इमोशनली बी डिपेंडंट रावपाक जायना, फायनान्शियली बी डिपेंडंट रावपाक जायना. सो यू फील एम्पावर्ड. समज तांकां म्हणजे तेच म्हणटा सगळ्या बायलांनी एक कम्फर्ट झोन सोडून भायर जर आपलें एक्स्ट्रा थोडेंशें काम केलें जाल्यार दे ओन्ली वील फील एम्पावर्ड. कळ्ळें न्ही. अशें त्रास जावपाचें अशें कांयच नासता गोश्टी. कित्याक जेन्ना एका देवी कडेन शक्य आसा सगळी मल्टी टास्कींग करपाक आनी सेम एनर्जी इज देर इन द फिमेल्स. सो आय डोंट थिंक सो फिमेल शूड फील हे कितें म्हणटात ते डिस्करेज टू वर्क समवेर आवट आनी करचें पडलें जाल्यार यू शूड टेक इट एज एन ऑपॉर्च्युनिटी अँड प्रूव युअर सेल्फ. अशें जाल्यार म्हाका दिसता. डॉक्टर तुमकां सगळ्यांक पयलीं येवकार दिता आमच्या कार्यावळीन. म्हजो एक प्रश्न आहा, आमी पत्रकार आसूं जावं आनीक खंयच्याय फिल्डांतली बायलां आसूं, दिनचर्या कशी आसपाक जाय म्हणजे स्टार्ट केन्ना आनी एक म्हणटात की ब्रह्म मुहूर्ताक उठपाक जाय पूण चडशे वेळार कितें जाता आतां म्हाजी सुद्दां सांगात जाल्यार हांव न्हिदताच एकाक रातच्या म्हणजे आमची ड्युटी सोंपता जावं कोण एक घरची जी बायल आसतली तिची सगळी कामां करून एक सादारण 11. सो दीस केन्ना सुरू करप, लायफस्टायल कशी मेंटेन करप, हॅपी कशें रावप आयुर्वेदान. सो फर्स्ट यू शूड हॅव अ डिसिप्लीन इन युअर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी म्हाका दिसता आमी स्कुलान हें बऱ्या पैकी शिकल्यात. टायम टेबल एक आसपाक जाय. म्हणजे खंयचेंय काम जें आसा तें आमी टायम टेबला प्रमाणे जर केलें जाल्यार म्हाका दिसना की अशें लेट जावपाक म्हणजे 11-12 बी जातलीं अशीं. कित्याक आय एम ऑल्सो अ वर्कींग वुमन. कळ्ळें नो. म्हणजे केन्नाय नायट ड्युटीज ह्यो पडटात ना अशें न्ही. बट दॅट इज एन एक्सेप्शन. बट नॉट एवरी डे ऑर एवरी डे सुद्दां असलें जाल्यार सुद्दां तुमी दिसाच्या टायमार आतां हें एक्सेप्शन आं म्हणजे नायट ड्युटीजाचेर जे काम करतात तांकां सांगता यू हॅव टू फायंड अ टायम फॉर रिलॅक्स हे मनशान जावपाकूच जाय. सो इन अ डे यू हॅव टू हॅव अ नॅप. रातची जर जागरणां केल्यात जाल्यार बट नॉट सून आफ्टर फूड. वॉट आयुर्वेदा सेज इज यू हॅव टू टेक अ नॅप बिफोर फूड नॉट आफ्टर फूड. दिवासवाप येस बिफोर फूड बिफोर लंच. इफ एट ऑल तुमी जागरण सुद्दां करचें पडलें जाल्यार सुद्दां तुमी जेवचे पयलीं न्हिदून काडून मागीर तुमी जेवात. नॉट आफ्टर फूड बिकॉज इट वील लीड टू अजिर्ण ऑर इंडायजेशन. एज सून एज यू हॅव फूड अँड स्लीप इट लीड्स टू इंडायजेशन. अशें हॅपी कशें रावप तें हांवें सांगलां. तुमी छंद करात तुमचे, तुमकां आवडटात त्या गोश्टीचेर 1 वर 15 मिनटां नाल्यार 1 वर सुद्दां घालात. कळ्ळें तुका. दॅट इज युअर अलोन टायम म्हणटात तसो. काडपाकूच मेळना. भुरग्यां बरोबर चित्रकला करपाक बसात. भुरग्यां बरोबर तरी म्हणजे तांकां कितें आवडटा तांचे बरोबर तुमी बी एंग्रॉस तांचे बरोबर खेळपाक बसात. भुरग्यां बरोबरच जर तुमकां काडपाक जाय जाल्यार तातूंत एक छंद सोदून काडा वीच इज कॉमन टू बोथ ऑफ यॉल अँड यॉल कॅन एंगेज. बोथ ऑफ यॉल कॅन एंगेज. मे बी ड्रॉइंग तर सगळ्याच भुरग्यांक आवडटात विथ पेंट्स अँड ऑल ऑर यू कॅन हेल्प देम टू डेवलप दॅट स्कील. अशें केल्यार अशें बरें समथींग गूड अँड यू कॅन एंगेज युअरसेल्फ. तुजी दिनचर्या कशी म्हणजे हांव तुजे चलयेक पळयतां, तुका पळयता, सदांच तुमकां पळयता तुमी तूं आनी चली वेवस्थीत कपडे एका तशेंच सो तो तूं नोकरी तीच करता की तूं हेल्थान आसा, मडगांव आसा, तो टायमींग आसा. मागीर तुजें घरचें जेवण सगळें संवसार आसा न्ही सगळें आनी प्रेझेंट स्वताक करप. हय हें म्हणजे हाका कसो बॅलन्स म्हणजे तूं कसो टायमींग कशें करता. तेच सांगलें हांवें. छंद जर आसलो जाल्यार कशेय रितीन टायम काडपाक शकता. करता सगळें करताच. हांव करताच. हांव रांदता स्वता आनी इवन तुमी म्हणलें तशें स्टिचींग लायक आय लायक टू डेवलप माय ओन स्किल्स. सो हांव ऑर्गनायज्ड वेन वता. म्हणजे दीस जर म्हजो घालपाक जाय जाल्यार आय प्लॅन माय डे अ डे बिफोर. म्हणजे फाल्यां हांव कितें करतलें, खंयच्या टायमार हांव कशें करतलें. सो आय पूट अ टायम टेबल फॉर माय सेल्फ. जर आतां फाल्यां म्हणजे फॉर एग्जाम्पल म्हज्या घरान पुजाय आसा, म्हाका ड्युटी करपाक जाय, पुजाय आसा, मागीर रांदपाकूय जाय, मागीर चलयेक पावपाकूय जाय, मागीर ताजे कथक क्लासीस ताकाय पावपाक जाय. सो ऑल दीस आय पेन इट डावन खंयच्या टायमार कितें कितें करतलें एन्ड देन म्हाका एक 15 ते 20 मिनटां मेळटातच. तातूंत सुद्दां म्हाका 15 ते 20 मिनटां मेळटा. देन आय प्लॅन वेदर आय हॅव टू टेक अ नॅप or whether I have to do some hobbies today or whether I have to create something new today in the form of painting or something like stitching or something like that. But I make a point that 15 to 20 minutes I spend for myself.
इट इज अ ऑर्गनायज्ड वे. तर आता जी वर्किंग वुमन आसा जे जशे ऑफिसान काम करपी 8-8 वरां 6-6 वरां काम करतात ती बसून सगळे काम आसा तेंचे मागीर तेंचे फाटीचे प्रॉब्लेम कमरेचे प्रॉब्लेम अशे कितें ना कितें तरी प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता तर तेंच्या खातीर कितें तुमी सांगू शकता. सो बसून रावपाचें सेडेंटरी लायफस्टायल आनी वर्क आसा पळय दॅट वी कॅनॉट एवॉयड. पूण देन वी हॅव एक संडे तरी मेळटा आमकां काय ना, एक दीस तरी डे ऑफ आसता काय ना. तातूंत भितर तुमी जर स्वताक टायम दितात तशें हांवें एक जर आयुर्वेदीक जर मसाज जर घेतलो फाटी खातीर तेल लावन सो तिळाचें तेल म्हणटा तें हायेस्ट सोर्स ऑफ कॅल्शियम आनी चडशें आमच्या आयुर्वेदीक तेलां आसा पळय तातूंत तील तेल इज अ बेज ऑयल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ऑयल्स बी. कांयच खंयच वचपाक शक्य ना, घरा कडेन तिळाचें तेल हाडून दवरा आनी तातूंत तरी फाट मातशी मसाज करा बिकॉज ऑयल मातशी मसाज करप आसा पळय दॅट इज एक्चुली एवरी डे एवरी डे तुमी केलें जाल्यार पयलीं सद्या तुमकां त्रास जावचो ना. बट देन इफ एट ऑल इट कॅनॉट बी यू कॅनॉट टायमूच ना समज तशें घेवन बसपाक जाल्यार एटलीस्ट संडे एक दीस जो फ्री मेळटा 8 दिसांतल्यान एक खेपी तरी तुमी फाटीचेर बी मातसो मसाज बी केलो जाल्यार हय. सो दीस हय सो दीस इज लायक हाव इट इज. मेडिसिनूच घेवपाक जाय अशें ना. दीस सिंपल प्रोसिजर स्टीम अशी फाटीक शेक मारपाचो तेल लावपाचें. एक्सरसायजीस आर येस एक्सरसायजीस यू नीड. वॉकिंग तरी जाय नाजाल्यार कांयच ना जाल्यार उठा बश्यो तरी काडात घरा कडेन एज अ पनिशमेंट म्हणून. सो दॅट इज ऑल्सो हेल्पींग यू टू रिड्यूस युअर फॅट्स. आमकां ल्हानपणान आसतालें टिचर्स हे म्हणजे पनिशमेंट म्हणटात तो म्हणून आनी आमकां तशें करचें न्ही म्हणून आमी प्रिकॉशन घेतालीं. ना दिना तेय बी दिना म्हणून भुरग्यांक खबर ना अशें. पूण हांव म्हणटा हे एक्सरसायज म्हणून तुमी नॉट एज अ पनिशमेंट बट टेक इट एज अ एक्सरसायज अशें करूंक जाता. म्हाका एक सांग की आतां वता थंय शुगर सगळ्यांक साकर जाता आनी प्रेशर आनी जावपाक जायना थोड्यांक जायना न्ही ताणें कितें घेवंक जाय प्रिकॉशन. तेच तांणी रेगुलर एक्सरसायज पळय डायबिटीज लायफस्टायल डिजॉर्डर्स जातातच सेडंटरी लायफस्टायला खातीर म्हणजे हालचाल जायना म्हणून. खंय तरी आमी हालचाली करपाकूच जाय आयदर इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग जॉगिंग डान्स मे बी झुंबा डान्स बी आजकाल सामके कॉमन आसात लायक विथ द म्युजीक यू कॅन एन्जॉय द डान्स एंड एक्सरसायजीस यू कॅन गो फॉर दोज. ऑर कांयच ना जाल्यार स्टेरकेस चडपाची न्ही देंवपाची हें सुद्दां खंय तरी थोडीशी एक्सरसायज आमकां जाय पडटा एटलिस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour इन अ डे. सो सेडंटरी लायफस्टायला खातीर जे डिजीज जातात जशे डायबिटीज आनी हायपरटेन्शन वीच इज व्हेरी कॉमन एंड फॉर लेडीज इट इज PCODs पळय आसा दॅट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेडंटरी लायफस्टायल. जंक फूड जे आमी भायल्यान खातात टेस्टमेकर्स जे आमी एड करतात पास्ताज म्हणजे सगळे इटालियन फूड जे सॉसीस वीच आर नॉट स्टेपल फॉर अवर हें म्हणजे क्लायमेट आमी अशें जेवणां जेवतात शीत हुमण विसरल्यांत म्हणजे स्टेपल आसा तें विसरून सगळें भायलें वी नीड आय वोंट स्टेट द क्युझन्स बट वी आर मोर एट्रॅक्टेड टू द वेस्टर्न food items so that should be cut down and चडशे सात्वीक आहार जसो आमी हातून बी करतात आतां पुजे खातीर बी तो आमकां श्रावण येस दॅट इज ऑल सात्वीक आहार. सो हे आहारान आमी एटलिस्ट म्हणजे 4 times a week or 5 times a week आमी असो आहार जर घेतलो जाल्यार खुबशे हे म्हणजे डिजीज आमकां प्रिवेंट आमी करूंक शकतात. उदक बी कितलें पिवंक जाय. 2.5 to 3 liters ऑफ द डे एका बरोबर सकाळीं उठून पिवप ना. तुमकां जेन्ना म्हणजे अर्द वरान एक 2 घोट गरमशें उदक म्हणजे दुगदुगीतशें उदक तुमी पिवपाचें. थोड्यांक आमी सांगतात तान लागता किरपी पण थोडी म्हणटात तानूच लागना आपूण एसी नासतना तानूच लागना म्हूण. सो इन दॅट केस यू हॅव टू मेक अ हॅबीट एटलिस्ट 3 लिटर बाटल्यो हांव कितें करता 3 बाटल्यो भरून दवरता आनी म्हाका कळटा की हांवें आज कितलें उदक पिलां. सो तें गरम आसचें मातशें दुगदुगीतय उरपाक जाय जाल्यार तुमी थर्मासान घालून तें वर्क प्लेसीच्यार तुमचें वता पळय तेन्ना दवरचें 2 घोट अशें च्या कॉफी पिवचे परस तें उदक पिल्लें बरें. नाल्यार आमकां मिनटाक च्या आनी कॉफी लागता त्या जाग्यार आमी उदक पिवपाचें. एंड दीस इज द वे यू कॅन हायड्रेट युअर बॉडी
आनी इवन स्ट्रेस लेवल्स खुबशे कमी जातात हातून सुद्दां. म्हजें नांव दिप्ती. जशें तुमी म्हणलें की ताणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर आमी छंद जोपासपाक जाय, पूण त्या छंदाचेर सुद्दां लक्ष केंद्रीत करपाक सुरवातेक जो त्रास जाता म्हणजे ताणांतल्यान भायर येवपाक, तेन्ना कितें करप? So in that case you have to do some kind of meditation or some concentration exercises like त्राटक म्हणून एक आसा, कॅन्डल एक्सरसायज. म्हणजे हांगच्यान तूं 3 फुटाचेर एक कॅन्डल तुज्या आयाच्या हाजेर दवर, म्हणजे लेवलाचेर, and you have to continuously stare that flame. ते स्टेअर करीत राव विदाउट ब्लिंकींग. सो अरावंड 10 minutes ते करप. पयलीं अशें कितें जाता, 1 मिनटा भितर आमचे दोळे आसात पळय ते हें जाता, कित्याक वी आर नॉट यूज टू, तो उदकां येवपाक लागता, बंद जाता. बट विथ अ कोर्स ऑफ 1 month 2 month असो घेतलो न्ही की तुमचें मागीर कॉन्सन्ट्रेशन सामकें वाडपाक लागता तातूंत. एंड वन्स यू गेन दॅट कॉन्सन्ट्रेशन न्ही, मागीर तुका आपुणूच तातूंत कॉन्सन्ट्रेशन लागपाक लागता खंयच्याय गोश्टीचेर. मेडिटेशन ऑल्सो वील हेल्प यू, बट मेडिटेशनांनी बी कॉन्सन्ट्रेशन आसता, थोडेशे सावंड म्युजिक्स बी ताजेर. आनी मागीर म्हणजे अ टायम कम्स where you are completely thoughtless. You don't have to concentrate on anything. That is meditation, actual meditation. म्हणजे थंय तूं थॉट्स सुद्दां येनात तुजे, और आपल्या कित्याचेर कॉन्सन्ट्रेशन करपाक जाय म्हणून सुद्दां यू जस्ट हॅव टू फर्स्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर ब्रेथ्स, एंड देन अ स्टेज कम when you feel empowered and you feel aware about your own feelings, emotions, why that thought comes again and again. Then you try to avoid it. It is only your thought, it is not a reality. अशें जेन्ना समजुपाक लागता मनशाक, तेन्ना आपुणूच कॉन्सन्ट्रेशन येता. दर्शकांनो, आज आम्ही सुंदर अशा विशयाचेर एक भासाभास केली, आपले आरोग्य आणि मानसीक ताण. म्हाका दिसता हो विशय तुमकां सगळ्यांकच आवडलो आसतलो आनी ताचो तुमी उपयोग करून घेतलो. देव बरें करूं. डॉक्टर, आज मुद्दाम तूं आयले आनी अतिशय सुंदर अशा शब्दांत, सुंदर अशा भाशेंत तुमी आमकां जें कितें सांगलां तें नक्कीच आमकां उपयोग पडटलें. सगळ्याच्या वतीन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.